सरकारी पावंड्यार जावपी सांजांव आनी माशेलांतल्या चिखलकाल्या खातीर पर्यटन खात्यान सुमार 3 कोटी रुपयांची निविदा काडल्या। हातूंत सांजावाच्या आयोजना खातीर 1 कोटी 37 लाख रुपया जाल्यार चिखलकाल्या खातीर 1 कोटी 64 लाख रुपयांच्या निविदेचो आस्पाव आसा। चलात तर हे विशीं आनीक कांय गजाली जाणून घेवया। नमस्कार, हांव श्वेता भोसले। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीत तुमकां येवकार। सरकारी पावंड्यावेलो सांजाव 23 आनी 24 जूनाक जाल्यार चिखलकालो जुलयाच्या दुसऱ्या ना जाल्यार तिसऱ्या सप्तकांत उमेदीन मनयतले। पर्यटन खात्यान काडिल्ली निविदा ही RFQ स्वरुपाची आसा। एजन्सीचो प्रस्ताव आवडल्यारूच फुडली निविदा काडटले। सांजाव महोत्सव पणजे ना जाल्यार उत्तर गोंयांतल्या हेर खंयच्याय वाठारांत जातलो। हो महोत्सव 23 जूनाक सांजेच्या 6 वरांचेर सुरू जातलो, तो रातच्या 10 वरां मेरेन चलतलो। जाल्यार 24 जूनाक सकाळी 10 ते रातचे 10 वरां मेरेन ह्या उत्सवाचो दबाजो आसतलो। सांजावा निमतान गोंयकार गायक आनी कलाकारांच्यो कार्यावळी आसतल्यो। तशेंच गोंयची संस्कृताय दाखोवपी नाच, गितां, जेवण खाण, थळावें पेय ह्या गजालींचो हातूंत आस्पाव आसतलो। तशेंच हस्तकला आनी शेतकी विभागाच्यो कार्यशाळा आनी मास्टर क्लास, प्रात्यक्षिकां अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसतल्यो। फूड कोर्ट विभागांत थळाव्या स्वयंसहाय्य गटां खातीर स्टॉल्स आसतले। पावणी जिखपी एजन्सीक 4000 स्क्वेअर मीटर सुवातेर 5वें कार्पेटींग करचें पडटलें। तशेंच 500 गाडयांच्या पार्किंगेची वेवस्था करची पडटली। महोत्सव सोंपल्या उपरांत कोयराचोय विलो लावचो पडटलो। जाल्यार माशेलांतलो चिखलकालो चड करून 17 वा 18 जूनाक जातलो। नेमको दीस बेगीनच जाहीर करतले। ह्या महोत्सवांतूय थळाव्यांच्यो तशेंच हेर गोंयकारांच्यो कार्यावळी जातल्यो। थंयसरूय गोंयची संस्कृती दाखोवपी वेगवेगळे थळावें जेवण, पेय, नाच आसतले। तर अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयक X, Instagram आनी फेसबुकार फॉलो करचें। तशेंच आमचो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करचो आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दिवची।